कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सिनियर सिटीजनाचे पैसे केन्ना केन्ना 2 महिन्याच्या वयर केन्नाच उरना, कारण आमी आता जो कितें करता, आता समज डिसेंबराचे पैसे तांकां जानेवारीच्या एंडाक नाल्यार फेब्रुवारीक मेळटा, पूण केन्ना केन्ना 2 महिने उरता, केन्ना केन्ना 1 महिन्याचे बॅलन्स उरता। सो आमी ते एका बरोबर घालपाक पळयताले, म्हणजे एक फावटी ते ऑनलायन हाडपाक, पूण ते अजून पर्यंत तशें जायना। सो काय प्रोसेसिंग हें आसता ताका, म्हणजे सिनियर सिटीजनाचे म्हणजे डायरेक्ट गेले जर जाय जाल्यार आतां खुबशे फावटी आमकां मेळटात की ते एक्सपायर जाल्ल्या मनशांचेर पयशे लोड जायत रावतात, आनी हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आमचे GL आसा किंवा बाकीचे आसात, तातूंत भितर ते मातशे टायम काडटात डिले जाता। सो आमकां ते ताजेर आमी कितें तरी हें करपाक पळयतात, कारण आतां आमी पळयलें जर जाय सिनियर सिटीजनाच्या 6,000 लोकांच्या जे एक तर बोगस आनी एक तर मेल्ल्याचेर वताले, आमी ते सगळे रिकवरी केले। 6,000 हय, म्हणजे आमी आतां तो एक स्लॉट तयार केला आसा की 6,000 नवे घेवपाक मेळटले आमकां। सो हें व्हेरिफिकेशन करता आसतना तो थोडोसो कळाव लागता। सो आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 1,30,000। सो 6,000 तुम्ही काढले आता? 1,30,000 रिकवरी खूप जाता। हांव परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स अजून ते चालू आसा, कारण इट इज ऑनगोईंग जॉब, हाज्याकय खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां येतले। पूण आमी 13 कोटी परत एक फावटी रिकवर केल्ले साधारण, म्हणजे हे खूप फाटलो फिगर आसा। आपल्याच्या सायडीच्यान कोण फुडें येता, लोक येता बाबा तेंका केन्ना कोण मेळ्ळो ना, ते आतां स्ट्रिक्ट जातले। पयलीं कितें जाल्लें, ते कोणाक पडून गेले नाशिल्ले, आतां रिकवरी स्टार्ट जातकीर ते येतले न्ही। ह्या 2 वर्सां भितर आमी खुबशे हे जे आसा पळय न्ही, आमचे सॅच्युरेट जाल्ले, आमकां जे दिल्ले पळय न्ही 1,40,000 फिगर तो सॅच्युरेट जालो। नवे घालतले जर जाय जाल्यार खंय तरी एम्प्टी जावपाक जाय। आमी तेन्ना स्क्रुटिनी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खूब मोठ्या प्रमाणात जे हांगा अवैध रितीन बेनिफीट तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाता ते आमी आतां परत एक फावटी ट्रेस केल्ले आसा।